प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 4थो विसवोर. वोड 35 ते 41 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 35 to 41. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यान व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक मोठें वादळ मोड सुटलें आनी ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी ओडें उदकान भरोन बुडोवंक पावलें. आनी तो आपूण वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मोत्तांव, तें तुका कांयच पडोंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दोरयाक म्हणलें, घोपचीप, थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? तर वारो आनी दोरया पर्यंत ताचें आयकतात. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां आनी तातूंत शीस कशें भियेलें तें आनी जेन्ना वाडोळ येयलें आनी तें आतां सजमलें कितें मोत्ता म्हणून, ही परिस्थिती जी शिसाची जाली आयज आमची आज सगल्यांची जाता जेन्ना आमी भावार्थान चलना. कितें घडलें बाबणीनो? जेजून सांगलें आपल्या शिसांक, कितें सांगलें तांकां सांगलें, पेली तोडी या, पोल तोडी या, चल या. ताणें ताका सांगूं ना आमी दोरयान वसया आनी मरोया. ताणें सांगलें पोल तोडी या. म्हणजे जेजून एक उतर उलयलें आपल्या शिसांक. तांकां सांगलें पोल तोडी या. म्हणजे जेजूचें उतर म्हणून ताका जायलें पोल तोडी या. मदल्यान कितें घडटा तें ताका ताणें सांगूंक ना. पूण कितें घडलें बाबून, जेन्ना तो ओड्यार बसलो, तो थकलोलो, ताणें आख्खे दीस देवाचें उतर शिकयल्लें, प्रवासन केल्लें, थंयसर लोकांक खूब ओपारींनी शिकयल्लीं. आनी जेजू मनीस जावन इतलें काम करून, इतलें उलोवन, इतलें प्रवासन करून तो थकलोलो आनी तो न्हिदलो व्हड्याचेर. आनी जेजूचे शीस आतां व्हड्यार बसून ते आतां रोवतात आनी ते पेले तोडी घेतात. मदल्यान आतां कितें जाता, एक मोड येता. आनी मोड येयल्या उपरांत आतां तें दोरयाचें उदक अशें वयर येता, सकलां येता. तें व्हडें आतां बुडपाक पावता. आनी त्या वेळार जेजूचे शीस एकदम घाबरतात, एकदम भियेतात. आनी जेजू त्या वेळार सगलो न्हिदलेलो आसा, ताका कांय पडोंक ना. कित्याक तो जेन्ना न्हिदला, तो थकला, ताका कांयच असली भिरांत नासली. आनी बाबून जेन्ना हें मोड येता, जेजूचे एक म्हणजे तांकां भिरांत येता. ते उठतात आनी जेजू गुटयतात आनी म्हणटात, सायबा, गुरुजी, तुका कांय पडोंक ना, आमी मोत्तात तें तुका कांय पडोंक ना. आनी बाबणीनो, जेजू उठ्ठा आनी म्हणटा, शांती, शांती म्हणटा, गुपचूप थंड जा. आनी वारें थांबता आनी व्हड थंडाय जाता. म्हणटच बाबणीनो, जेजू कित्याक न्हिदलोलो? जेजू जाणो आसलो की हें मोड येतलें म्हणून. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, पेली तोडी या. ताणें सांगूं ना की मोड येतकूच तुमी मोत्तेले म्हणून. पूण जेन्ना मोड येयलें, जेजू जेजू चिंतालो की जें आपल्या शिसांक शिकयलेलें भावार्था वरवीं, तें भावार्था वरवीं तें मोड तें बंद कोत्तलें. म्हणजे जीं उतरां जेजून उलयलीं, जेजूच्या नांवान तें मोड तें बंद कोत्तलें. गुपचीक म्हणटलें, थंड जा म्हणटलें. पूण बाबणेनो, देवाच्या उतराचेर आपली चोत्राय धरिनासतना ताणें आपली चोत्राय जें ताच्या दोळ्यांनी दिसलें की मोड येयलें म्हणून, तेन्ना तांकां भिरांत येयली. म्हणटच बाबणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी आमची चोत्रां आमी सदां काल हाणें कितें म्हणलें, ताणें कितें म्हणलें, आमकां कितें दिसलें, कोणें वॉट्सॅपाचेर येयलें, कोणें इंटरनॅटाचेर सांगलें, कोणें टीव्हीचेर पळयलें, आनी हें आमी सगळें पळोवन जेन्ना आमी तोंड उक्तें करून उलयता, बाबणीनो, आतां जें आमकां आमच्या ह्या दोळ्यांनी पळयता, ह्या कानांनी आयकता, आतां भिरांत येता. आमचो भावार्थ कमी जाता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकत आसा,
आमचो भावार्थ वाडटा, भिरांत पयस वता, देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता आनी देवाच्या मोगाक लागून आमची भिरांत जाता, आमी भिरांत पयस जाता, आमी भावार्थान आसा आनी आतां आमकां एक जैत मेळटा. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता पयली चीट जिवांची 22:2-5 म्हणटा, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी पाळटा, देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता आनी तो आतां सामको स्प्रोश नीट जाता, म्हणजे देवाचो मोग आमचे भितर वाडटा. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर धरिनासतना आमी जेजून कितें सांगलां तें आमी पळयता, आतां भिरांत केन्नाच येवची ना. आमचो भावार्थ घट जाता आनी आमी आतां भावार्था वरवीं जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितांत तें घडोवन येता. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी कशे भाशेन जियेता? आमी भावार्थान जियेता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून तें उतर आमी पळोवन, वय आतां आमी मागणें केलें, आमी देवाचें उतर आयकलें आनी तेच्या उपरांत जेन्ना आमी संवसाराच्या वस्तूंनी गेल्या, आमी भायर गेल्या, आमी कितें आयकलां, कोणें आमकां कितें सांगलें, आतां आमचो भावार्थ हालता, आमी कोणें कितें सांगलें, कोणें आमकां आमी कितें पळयलें ताजेर आमची चोत्राय दवरता आनी आमी देवान कितें सांगलां तें आमी विसरता आनी आमचो भावार्थ फाल जाता. आमी आतां शेणटा, आमकां जें देवान येवजिलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन येना आनी मागीर आमी देवाक शिणटा की देवान म्हजें मागणें आयकोंक ना, हें जालें तें जालें. तर आयज आमी खरीच भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें भोगसणें मागुया की आमी चुकल्या म्हणून. देव केन्नाच चुकना, देव केन्नाच कांय आमचेर आड येना, देव आमकां सदांकाळ आमचे पासत आहा. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी हाच्यो आनी ताच्यो काणयो आयकना, आमी संवसाराच्या वस्तूचेर आमची चोत्राय दवरिना पूण ताच्या उतराचेर दवरता, तेन्ना आमचो भावार्थ घट जायत वता आनी भावार्था वरवीं आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता, आमी एक खरें देवाचें जिवीत जियोंक पावता. आनी हेंच जिवीत आमी जियोंक आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन आयज आमी हें सुरवात करपाक आमी जियोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.